जालम मैं करने लगा, यूं लगाने मुझे सब मेहरबान है, यूं लगाने मुझे सब मेहरबान है। स्वागतम 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 स्वागतम। आज म्हाका एक खबर आसा, म्हजे कडेन एक मागणी ह्या शाळेन केल्ली आशिल्ली की आपल्याक एक म्युझिक टीचर दिवचो म्हणून. काही आमचो स्ट्रेंथ आणि थोडेशे आमच्यो पॉलिसीज जे आसा ते पॉलिसी भितर थोडेशे काही गोष्टी अडथळे आसात आणि ती पॉलिसी रिलॅक्स करून बाकीचे सगळ्याक एक स्ट्रेंथ जी आसा ते काही स्पेशल स्कुलां खातीर आमी रिलॅक्स करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. नेक्स्ट एकेडमिक जेन्ना जातले आणि आमचे नवे पोस्ट जेन्ना आमी भरतले त्या वेळाचेर ह्या स्कुलाचो निश्चितूच विचार केल्लो वतलो अशें ह्या वेळाचेर हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. ह्या नवे वास्तून जी आमची ही माणकुली भुरगीं आसात, चड कांय उलयन आसा. खरें म्हळ्यार ज्या वेळाचेर ह्या भुरग्याच्या मुखार आमी उबे रावले तेन्ना चड कांय उलयनशें दिसना. आमी कितें म्हणून सांगताले शेवट हे देव आमी जे म्हणटात काळजान आसा त्या देवाच्या हितून आमी तांकां इतलेंच मागोया की तांकां जशी तीं आसात तशें तांकां आनी त्रास न जाता, तांकां बरे तरेचे विचार जे शिक्षण आमचे आज शिक्षक तांकां मोल्ड करपाचो प्रयत्न करतात, तांकां आकार दिवपाचो प्रयत्न करतात किंवा जो तांकां जो विकलांग तांच्या आंगा भितर आसा तो पयस करपाचो प्रयत्न करतात, ताका सदगती मेळची अशी परत एकदा ह्या ईश्वरचरणी प्रार्थना करता. ते वास्तून तुमकां सुख समृद्धी प्राप्त करून दिवचे आणि जे शिक्षण हो एक केंद्र बिंदू आसा तर शिक्षण मुखार व्हरपा खातीर तुमकां बरी स्मरण शक्ती दिवची अशी ह्या सातेरी माये कडेन ईश्वर चरणी प्रार्थना करता. नामामणी ग्रंथ श्रेष्ठ ज्ञानदेवी, एक तरी ओवी अनुभवावी, आधी वाचा ग्रंथ मग भेटतील संत आणि संत संगतीने भेटेल भगवंत. कारण शिक्षणान आणि वाचनान मनीस समृद्ध जाता आणि त्या समृद्ध परंपरेन आपले जीवन जगपा खातीर मस्त चार चौरंगाचो आधार घेवप हे खूब महत्वाचे आसा.